भाऊ किती झाले एक्झॅक्ट सकाळी? आम्ही घराकडे आमचे घर पळय नाव आता बडा मालक माझे नाव मंगलदास रामान नायक, हांव एक ड्रायव्हर. आम्ही ते घर एक 10 मिटराचें घर दिसतना 10 मिटर खाली त्याच्या वयर गाडी आमची दाराच्या एक पोन्नो रस्तो आहा बारीक, त्या रस्त्यार गाडी येता म्हणून आमी उठलो. हांव तेन्ना एक जाल्यार वयर एक कदंब बस आडवी जावन रस्त्यार पडलेली आशिल्ली. पण आमी ती चवकशी केली मागीर. तो आमी त्या कदंबा ड्रायव्हराक विचारलें, तेन्ना ड्रायव्हर म्हणलो फुडें ती गावणेच्यान फोंडे बस वताली ती बंद पडल्या. थंय नावतो वाड्यारूच थंय तो ती बस सुटोन म्हणून बंद पडली म्हणून ती ही बस पळय आसा ती दुसरी कदंबा वताली ती फोंडा तूं गांव मडकय कुंडय मडकय ती पणजी हो रूट तिचो. सकाळचे 8 कित्यांक पावता ती येताली. ती पळय ती बशी कितें जालें, ती बस बंद पडली कदंबा म्हणून गावणे टू फोंडा वचपाचें बंद पडलें म्हणून ती रिवर्सा येयली. थंय जाल्यार आमची ते नावातवाड्या भितर तो बारीक रस्तो मेळ्ळो ताका. त्या रस्त्यार तो रिवर्स घेतालो परत फोंडेच्यान तो पणजे वतलो म्हणून. तेन्ना ते एक रिवर्स घेवन फुडें येतालो तो. रिवर्स घेतले, बस सुटली. बस सुटल्यान फाटली व्हील जी आशिल्ली ते गटार आसा. फाटले व्हील ते गटारांक ते फाटले व्हील उरले आनी ते सगळे रस्तो फूल ब्लॉक जाला तो. आता कितलो वरां जाली? आता 8 ते म्हणल्यार आतां टायम जालो सकाळी 8. लोक पॅसेंजर आसले? पॅसेंजर आशिल्ले. पॅसेंजर येवन मागीर लोक उडच्या ते उडच्या खंयची बारीक गाडी आनी कोणाक तशी गेले. पूण आतां हो सगळो रोड कंप्लीट बंद जाल्लो आसा गावणे टू फोंडा. मागीर आतां ते ट्रॅफिक येयले, फायर ब्रिगेड येयल्ली. फायर ब्रिगेडीक सांगलें आमी तुमचें काम तशें कांय ना न्ही. पोलीस ट्रॅफिक येयल्या. ट्रॅफिक येयल्या आतां आमी सांगता ते कदंबाची सांगता आमची ट्रेन येवपाक ना कंपनीची कदंबा गव्हर्मेंटाची ते परवडच्यान येता म्हणून सांगला. ते मरे आतां एक तो मेरेन रस्तो ब्लॉक उरलो. आतां टायम वरां कितल्या पळयत होता ते प्रमाणे ते जाला. आतां आमी आनी मेन रोड फोंडा टू गावण्या आनी ती कदंबा बंद पडल्या. ती बंद पडलेली ती आतां चालू जावन परत येयल्या हांगसर हेजी फुड्यान दवरल्या. ती स्टार्ट वारें कितें जालां म्हणून सांगताले बंद पडलेली. ते बंद पडल्या कारणान ही कदंबा कुंडयच्यान पणजे वताली ती तुका रिवर्स मारताली तेन्ना ही अशी घटना घडली. ह्यो थंय एक गटार आशिल्ले. गटार म्हणजे ते उदक फूल भरलेलें. ते उदकांत ताका ते कळोन त्या सायड लेफ्ट सायडीच्यान ड्रायव्हर सायडीच्यान काडले पळय इतलें तें जालें. आनी आतां आमी कितें आसा लोकांक सांगता थोडे रामनाथच्यान चलना कित्याक एवढे रस्ता रामनाथच्यान तळवलेच्यान गावणे वचपाक रोड मेळटा मडकी वचपाक. ओके रस्ते. आमी सद्या आसा बांदोड्या महालक्ष्मी हांगासर. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता ही बस जी रस्त्यार आडवी उरल्या हांगासर. ही सकाळी 8 जाल्या पासून हांगासर ही बस आडवी अशी रस्त्यार पडल्या. हांगासरलो जो मेन रस्तो आसा तो हांगासर ब्लॉक जाला. लोकांक हांगा येवपाक वचपाक मेळना अशें कळटा. सकाळी 8 जेन्ना ही बस बारीकशा एक रस्त्यार थंयच लागीं रिवर्स मारपाक वताली तेन्ना ताका ते गटर कळुना आनी त्या गटरान ह्या बसीचो फाटलो टायर गेलो आनी ती थंयच आजुनी सकाळी 8 जाल्या पासून ही बस हांगासर उरल्या. मेन रस्तो हो गावणे मडकय ते वटेनच्यान जर फोंड्या येतले जाल्यार हो मेन रस्तो आनी तो रस्तो सकाळी 8 जाल्या पासून हांगासर ब्लॉक उरला. अशें कळटा की कदंबाची जी क्रेन आसा ती पर्वरेच्यान येतली आनी तेजे मागीरूच हांगासर ती टो जातली. पण तो मेरेन हांगासर जे लोक आसात तांकां खूब त्रास जाता. हांगासर तांकां क्रॉस करपाक मेळना आनी आमी हांगासर पळयता सद्याक 2 बसी आसा. एक बस खंय बंद पडलेली आनी ही दुसरी बस जी हांगासर रिवर्स मारताली तेन्ना ती हांगासर रस्त्यार अशा तरेन आडवी उरल्या की हांगासरल्यान एक मोटरसायकल सुद्दां वचपाचो जागो उरलेलो ना आनी लोकांक हांगासर जे जाता ते त्रास आमकां सद्या पळोवपाक मेळटा. आनी सकाळच्यान लोक हांगा वाट पळयता की जी कदंबाची क्रेन आसा ती हांगा येवची आनी हांगासरली ही बस काडची. स्टुडंटा खातीर बांदोड्या महालक्ष्मी कडल्यान हांव स्वप्नील तारी.